सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जॉन डिक्रूज आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवया ताच्या देण्या पासत आनी ताचे पासत मागुया दुसरें तसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबस्तियाना कॉस्ता हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया जुलिया रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज जेजुईत संस्थेचो फुडारी इग्नेशियस द लॉयला हाची परब मनयता आसतना जेजुईत संस्थेन वावुरतात ते सगळे याज्ञिकां पासत आनी सगळे जे जेजुईत वावर करतात तांचे पासत मागुया तांचो वावर क्रिस्ता पासत सदांच सुफोड जावचे पासत तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया कितें भाशेन भाव भयणीनो आमच्या मागण्यांत दवरुया छत्तीसगड हांगासर ह्यो 2 सिस्टरी जांकां बेकायदेशीर एरेस्ट करून दवरलेली आसात धर्मवादाच्या नांवान तांचे पासत मागुया देवान तांकां नीत फावो करूंक आनी जे कोण आमकां क्रिस्तांवांक सतायतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांचें मन परिवर्तन करूंक तांचेय पासत आमी हे भेटेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं रिच्या भाव भयणीनो देव आमचे मदें रावूंक येता आनी आमचे बरोबर सदांच आसा ह्या पासत उपाय कशे भाशेन देवाक आमचे मदें दवरचो हेंय आमकां देव दिता आमी कितें भाशेन देवाक दिन वाचुया कित्याक भोव पवित्र संस्कार आमकां दवरला आनी ह्या ताबेर्नाकलान देव सदांच आमचे बरोबर आसा आमकां जाय तेन्ना आमी येवन ताचे बरोबर वेळ सारूंक जाता देखून देवाक आर्गां दिवया पूण जायते फावटी आमकां असले मेळ्ळेले सोयेक आमी विबाळ्ळ्यात जेजूशी येवन बसूंक ताचे सवें वेळ सारूंक आमी सोयेक घेवंक ना असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा सोडवणीच्या कामान जेजूचो बोल आशिल्लो बागेली जावन तुज्या नांवाक ओदीक व्हरतो मान जोडूंक तुवें बागयोंत इनासाक सगळे सोक्तीन वावरूंक आपयलोय ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारान बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान सांगलेलें तशें मोजेसान केलें. दुसऱ्या वर्सा पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या माटवाची उबारणी जाली. मोजेसान माटव उबारलो. मेडीक नेमी मारली. मेडी नेमल्यो. पाट्यो जाग्यार घाल्यो. खांबे उबे केले. सर्वेस्परान सांगलेलें तशें मोजेसान माटवाचेर वयर तोंबू ताणलो आनी तोंबू एका आरोनान उबारलो पांगुरलो. मागीर ते सुटकेचे पाटयो घातल्यो आनी आर्कपेटेन दवरल्यो आनी आर्कपेटेक दांडे लायले. तिचे वयर काकुतीचें शिवासन दवरलें. ताणें आर्कपेट हाडून माटवान दवरली आनी तिचे मुखार एक पड्डो ओडलो आनी हे भाशेन 700 पाटयेची आर्कपेट धांपली. हें सगळें सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलेलें तशें जालें. कुपां जमातीचो तोंबू धांपलो आनी सर्वेस्पराचेर मोहिमेन माटो भरून आयलो. मोजेसाक जमातीच्या तोंबूंत भितर सरूंक जायनासलें कित्याक खूब ताचेर रावतालें आनी माटव सर्वेस्पराचे मोहिमेन भरलेलो. सगल्या ताच्या पयनान ती खूब माटवा वयल्यान चडून वयर सरतालें तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतधुवो फुडें चलूंक लागताल्यो. खूब वयर चडो नासलें जाल्यार ती थांबतालीं आनी तें वयर चडून वसोसोर वाटेक लागून आसलीं. दिसाचें सर्वेस्पराचें खूब माटवा वयर रावतालें आनी रातचो इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार त्या कुपांत उजो झगझगतालो आनी सगल्या ताच्या पयनांत सदां तशेंच घडटालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. म्हणुया. दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणान म्हजो वतमो आवडेता ओंत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगल्या आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब. सर्वेस्परा कितलें सोबीत बिराड. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक बऱ्यान मेळटाक बिराड आनी पाकुल्यांक पिलांक काडूंक आयतो आसा गुंटेर. तुमचो जबाब. दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्या आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आशा काळजान बागूनच आसात ती खरेंच बागी. जबाब. दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूनच हांव ओदीक भागी. आमचो जबाब. दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया
तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपंशीक म्हळें. दुसरी, सर्गीचें राज दर्यान मारलोली आनी सगळ्या जिन्साची मासळी धरतली एके रापणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगठ्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयता त्या गोरकारा सारको. ह्यो वपारी सांगून सोंपतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इनास दे लॉयोला. भाव भयणीनो, आयज ह्या भाग्यवंताचो आमी उगडास करता आसतना इनास दे लॉयोला जेजुईत संस्थेचो घडणार. ताचे बराबर आनीक 6 जाण, तातूंतलो एकलो आमचो सान फ्रांसीस शावियर. आनी जेजुईत संस्था जेन्ना तांणी घडली तेन्ना एक हेतू, संवसाराक जेजू दियात. आनी ह्या पासत इनास दे लॉयोला हाची थोडीशीं उतरां जी तो म्हणटालो. एक उतर, सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना भारतांत येतालो तेन्ना ताका चीट बरोवन इनास दे लॉयोलान म्हणलें, गो सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. चल वच, संवसाराक उजो लाय. आनी हो उजो कसलो? झुजाचो आनी काबार करपाचो न्हू. आतां जीं झुजां चलतात, इज्रायल, गाजा, रशिया, युक्रेन, तसलो उजो न्हू. हो मणिपूर लायलो तसलो उजो न्हू. हो उजो जेजूच्या मोगाचो उजो. गो अँड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. आनी ह्या पासत हें करता आसतना एक फेमस कोट इनास दे लॉयोलाचो, आद मायोरेम देई ग्लोरियम, ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. सगळें देवाचे मोहिमे पासत. आयज आमी देवाचें उतर आयकता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन मोइजेस, जाका ह्यो फातरी देवान खूद बरोवन दिल्ल्यो आनी ताचें मुखामोळ सारकें परजडीत जाल्लें, ताका पळोवंक पासून लोकांच्यान जायनासतलें. देखून तो आपल्या तोंडार एक रुमाल, एक पड्डो सो घालतालो. आनी आतां ज्यो फातरी तो घेवन आयला, वो देवाचें आसणें तांचे बराबर आसचे पासत. तंबू उबारपाक खूद देव ताका सांगता कशे भाशेन उबारपाचो. आनी आयज आमी डिटेल्स आयकल्यात कशे भाशेन केलें तें. मेडयो घातल्यो, नेमां काडलीं, मागीर ताचेर तंबू ताणलो आनी मागीर आग पेट दवरली. आनी एक आग पेटीन म्हणजे देवाचें आसणें कशें, ह्यो फातरीय बीन आसात. आनी देव तांचे मदें येता कुपाच्या रुपान. कूप देंवलें, सगळें थंयसर भरता तेन्ना भितर पासून सरूंक जायना. देवाचें आसणें हे परचे बराबर तांच्या आख्ख्या पयणांत, म्हळ्यार आख्खी तांची जर्नी जी आसा तातूंत हें देवाचें आसणें उरलें.
आनी देव तांचे सांगाताक रावलो. जरूय हे पोरजेक एक खास्त कशी तांणी देवाच्या बरेपणाचेर विस्वास दवरूंक ती परजा चुकली देखून आनी डावट दवरलो देखून तांकां 40 वर्सां भोंवपाक पडलें त्या अरण्यान. पूण ह्या अरण्यान ह्या लोकांक धाडला तेन्ना देव खूद आपूण तांचे बराबर रावता. आनी हें आसणें देवाचें. भाव भयणीनो, आयज हें आसणें आमकांय आसा. दर मिसाची भेट देवाक हाजीर करता ह्या आल्ताराचेर. खूद देव आमचे मदें देंवून येता. आमकां ती एक सदांची वस्त जाल्या काय खरेपणी ही मिसाची भेट चलता तेन्ना आनीक संस्कारिणी जावन आमकां जेन्ना जेजू मेळटा तो खरो जिवो जेजू आमी सत मानता. तो खरो जिवो जेजू आमचे बराबर आसा, हाजीर जाता, आमच्या काळजान येता. आनी त्या उपरांत तोंबून रावलेल्या भशेन ताबेर्नाकलान जेजू आसा. आनी आमचे फिरगोजेन आमी दर बुधवारा दिसाक सांजे वेळार, दर शुक्रारा सकाळच्या वेळार भोव पवित्र संस्काराक भायर हाडटा, आल्ताराचेर दवरता, आनी ताची भोजवण करता, ताचे बराबर वेळ सारता. हो एक सयेग. हेंच करूंक जें आख्ख्या पयणान इस्रायलितांच्या देव तांचे बराबर रावलो. देव तांकां एके भशेन तांचे लागीं मोइजेसा वरवीं उलयतालो. आनी आयज आमी जेजूची वपारी, ज्यो जेजू वपारी सांगता तातूंतली एक निमणी कशी देवाचें राज म्हणल्यार एक रापणी सारकें. मासळी धरूंक दर्यान घातलेली रापणेन सगळे तरेची नुस्तीं पडटात. मागीर बरीं आसा ती नुस्तेकार आहा ते कुशीन पांटल्यान घालतात, ती विकूंक व्हरतात. आनी जीं उपकारोना तीं भायर उडयतात, ना जाल्यार साऱ्याक धाडटात. जाल्यार सगळे तरेची मासळी जेन्ना आमी रांपण घालता देवाच्या मोगाची, देवाच्या उतराची, तेन्ना तातूंत आयज सगळे तरेची मासळी येता. आनी जी बरी, जी देवान वेंचून काडल्या ती मानून घेता, बावतिजमय घेता. आनीक देवाच्या कृपेन वाडटा. आनी जे कोणाक नाका, जी कोण बरी ना ती मानून घेनात. थोडे जाण हे रांपणेंतले ती रांपण पिंजून उडोवपा सारके. देवाचें उतर जरी तर तांकां आयकोंक आयले बोळ मारतात ते मागीर रोखडे कन्वर्शन 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 म्हणून. जे भाशेन ह्या दिसांनी छत्तीसगड हांगा ह्या सिस्टरी सभेन जाला. जरूय ती कांयच प्रचार करिनासली, फकत प्रवास करताली, आपलें पैण करताली. नाका जाल्लीं बोगलांटां घालून एके भशेन तांकां धरून भितर घातली, भिरांत पातळावपाक, भिरांत घालपाक क्रिस्तांवां मदें. आनी जो धर्मभेद आमच्या देशान वाडत आसा तो एके भशेन फ्लेअर अप केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. जे सरकार आसात, जांच्या हातान पदवी आसा, जे पुलीस आसात, ते हे भाशेन एक वायट मासळी भाशेन जावंक पावलेले आसात. ते पासत आयज इनास्त लॉयलाचो आमी उगडास करता आसतना भाव भयणीनो, संवसाराक उजो लायात. देवाच्या मोगाचो उजो तो आमच्या बरेपणा वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं हो उजो लागूंक जाय. आनीक जीं उतरां इनास्त लॉयलान म्हणलेलीं तातूंत हीं बीन उतरां आसात. डू एवरीथींग एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन यू. ट्रस्ट एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन गॉड. तूं कितें करताय, वावर करताय, तें सगळें तुजेर धरलेल्या भाशेन कर, म्हणजे सगळ्या बोडान कर. आनी तूं विस्वास दवरताय तेन्ना सगळें देवाचेरूच धरलेलें आसा. ह्या विस्वासान मुखार सर. तर हेंच करूंक भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. इनास्त लॉयला हाणें सुरू केल्ली ही संस्था सोसायटी ऑफ जिजस, जेजुईत संस्था आमी म्हणटा, जाय तो बरो वावर करतात. तांच्याय वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. Paranoia C11, page number 32, C11.
तुझ्या उदारपणांत आमकां तुवें दिला मनशाच्या वावरांत आमकां जिवितात सोंड जातलो सृष्टीच्या आमी तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखांचो सगळो तुका भेटलो दाखवलीन दिलान मनशाच्या वावरांत म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बो पवित्र देवा आमच्या बापा हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलें बागेवन दिनासाच्या परबे दिसा तूं आमी तें तुका समर्पिता तें तूं मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इदांस तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट परगुटुया सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयस बेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनार आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कोर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या सुमेस्ताक ते पुडसुडीत मुखार मोपणी फाव कोर. आमा सुमेस्ताची दया करा मागता. आंकवाय मरे देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाच आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his precious soul? ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून इनास द लॉयला सान फ्रांसीस शावेर लागीं उलयलो आनी ताचें मन परिवर्तन जालें. आमकांय हें समजूंक आनी हाचे वरवीं आमचे जिविताची नवसरणी दिसाच्या दिसाक करूंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेवण गोठायेचे एकूण तुझे आमचे वरपण बाबा पावय आमची बसो कुशल मना कांसा भोवती करिया कुसळ करिया जेवण कुशल मना प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बाग्योंत इनासाक तुझे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलोल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रोगोत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बोडान ह्या संवसारान तुज्या नांवांक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासनाच्या सासनाक तुजे मोहिमेचें किर्तोळ गावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F6 page number 88 F6. Jesus